संस्कृताय जपून दवरपी काणकोण वाठार आपली कला आणि पारंपारीक उत्सवाक लागून बरोच फामाद आसा। संस्कृताय गावांनी चड प्रमाणात पळोवपाक मेळटा म्हळ्यार अतिताय जावची ना। काणकोणच्या ग्रामीण भागांनी येवपी व सुपुल्लसो गुळ्या वाठारात वेळीपानी गांवकार घराब्यांनी एकठांय येवन धार्मिक विधी आणि नमन घालून शिगम्याचे मेळ भायर काढले। या वाठारातले लोक मालजे पुनवेक सावन शिगम्याच्या तयारेक लागतात आणि दशमीक आपलो मेळ भायर काढतात। गांवभर लोक जाणटी तशी नेणटी आणि सान भुरगीं लेगीत एकूय मनीस घराक रावनासतना मांडार वता। शिगम्याच्या मांडार नमन घाल्या उपरांत चौरंग म्हणून मेळ खेळून भायर सरतात। ते पौर्णिमेच्या पहिल्या दिसाक ते गावाक येतात। हे मेळ घेऊन खुबशा गावांनी वतात देखून तांचे त्या गावांनी संबंध बरे असतात। ह्या पारंपारिक मेळ खेळपाचे गडे पांयाक चपला घालिनात आणि बेसूय पारंपारिक असता। पळयात।
नांव बाबू वेळी आमी अंगुळ्या म्हणटा. आमगे शिगमे उत्सव आमी आयतारा तोणी मारली. आमगे तीन वाडे आसा गुळ्यांक. तिनूय वाड्यांचे लोक आमचे वेळी सगळ्या घरान घर सांगपावयचे आसा त्या आयतार दीस. आनी त्या दीस सगळे आमचे दोन गांवकार आनी वेळीप आमी ह्या मांडार पयलीं एकठांय जाता. आनी वेळीप आमगेलो गांवकार आमगेलो विचारता आमी गुरू शिमकरिया बरें म्हणटा तेन्ना आमी सगळे हय म्हणटा. आनी मागीर गुरू वेळीप आमगेलो तोणी करपाक वयता. म्हणल्यार आमगे तोणया लांकडाक बरी हाडल्या उरता. वेळीप तोणी करून भितर आमगे गुरवे पुरसा हितून वात जोत पेटयता. थंयच्यान उळगती पुरसा हाडटा, गुरवे पुरसा वात पेटयता आनी सगळ्यांक तो मांडार येता. आनी सगळ्यांक यो म्हणटा तो. सगळे आमी गांवकार वेळी आमी सगळे एक टीम जावन मांडार येता. आनी थिंगा आमी घरान दिता देवा सांगणी करता. सांगणी करून तोणी वांटून सांगणी करता आनी एक गुरू चौरंग म्हणटा. नमन घाल गुरू नमन घालतरी आमी सगळ्यांनी चौरंग म्हणप. आनी मागीर आमी तोणयांनी खेळटा. आनी म्हाजें नांव गणेश भियो गांवकर. हांव गुळ्याचो. श्री पयलीं गुरूक वंदन करता. आनी आमचो हो शिगमोत्सव गुळ्याचो हो दर शेकड्यांनी वर्स हो चालू आसलो. पारंपारीक शिगमोत्सव चालू आसलो. जो शिगमोत्सव आतां तुमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा की ज्या शिगम्याक आमचे जो शिगमो आमचो मालजी पुनव जाले तेन्ना स्टार्ट जाता. आनी आयज आमच्या दसमीक आमी मेळ काडटा. मालजी पुनेक जो शिगमोत्सव म्हळ्यार स्टार्ट जाता कसो जे भुरग्यांक आमकां आमचे जे जाणटे आसा ते शेतांक फूट मारून आमी त्या भुरग्यांक शिकयता आनी ती ट्राय घेता. आनी आज जेन्ना शिवरात्री जाता, शिवरात्री जाली की मागीर आमचो एक आयतार उरता. आयताराक आमचे जे आतां सुरवात जाता तशें नमन घालता. आनी त्या नमन घालें की आमची शुद्ध आज दसमी आसा. दशमीक आमी आमचो जो पारंपारीक जो मेळ आसा तो भायर काडटा. आनी जो मेळ भायर काडटा आसतरीक आमची जी कांय बंधन आसा ती बंधन म्हणल्यार अशी ज्या मांडार जे येता तांकां प्रत्येक गड्याक जे आसा हातांक तोणी उरपाक जाय, कमरेक लुंगोटी म्हणल्यार दोतोर उरपाक जाय, माथ्याक आमचे जे पगडी उरपाक जाय. आनी एक दुसरें बंधन म्हणल्यार आमचे जो 4 दीस शिगमो चलता 4 दिसांक जेन्ना आमी मांडा वयल्यान जेन्ना भायर सरता तेन्ना प्रत्येक कोणी एकट्यानसून पांयां चप्पल घालनासतना ते 4 दीस आमी जे गांव फिरप वयता. आसाळे, उजाडे, निये जे आमचे करवे बी जे गावणकरी वयता हेवटेन बारश्यां वयता जे पांयांक चप्पल घालनासतना 4 दिसां. आनी 4 दिसांक आमी वॅज म्हळ्यार एकट्यानसून नॉन वॅज खायना, सामको फुल्ल वॅज आनी अनवाळी रावचें पडटा ह्या शिगम्याक. आनी हो आमचो शेकड्यांनी आमचो जाणटेल्यांनी जी परंपरा आसा ती आयज पर्यंत आमी जी टिकोवन दवरली आसा आनी हेजे फुडें बी आमी ती अशीच टिकोवन दवरतली. आतां आमी पळयलें की गुळ्या ह्या भागांत तुमचो शिगमो आतां सुरू जालो. अनवाळे पांयान तुमी आसले आनी एक ग्रूप वयल्यान येयलो, एक ग्रूप हांगा आसलो. जवळ जवळ 400 लोक आसले. आतां बरोबर ते केल्या. आतां फुडें कितें करतले? चारय बरोबर रावतले दोनूय ग्रूप काय वेगळे वेगळे वाटेन वतले? आतां जे आसा जे पळय आहा न्ही आमचे थिंग एक धडे आसा वयर आमचे मातन घालता थंय म्हळ्यार सगळे एकटेन वयतले. आनी थिंगच्यान आमचे जो ग्रूप आहा 2 मेळ जातले. एक आमचो देवळा कडेन वयता मल्लिकार्जून देवळा कडेन, एक आसा तो आगोंद वयतलो. अशें हे दोनूय मेळ जातले. आनी देवळा कडेन जे मेळ गेले आमकां थोडे ते शास्त्र आसा देवळाक खेळपाचें, ती नाल्ल फोडपाचें सगळें. आनी ते एक देवळाडेन गेलो तो मेळ करता. आयज तुमी हांगसरल्यान भायर सरले मांडा वयल्यान म्हणटकीर तुमी आयच्यान 4 दीस म्हळ्यार जेन्ना जो पर्यंत पौर्णिमा जायना तो पर्यंत तुमी घरा येवपाना. पौर्णिमेच्या पयले दीस मांड म्हणटा 4 दीस म्हळ्यार आयच्यान 4 दीस 4 दीस 3 दीस आमी ते भायर उरतले. आज फाल्यां परवां सांजेर जो मेळ आसा तो आमच्या गांवां येतलो. आनी गांवां येतलो आनी 1 तारखेक जो आमचो मांड म्हणपाचो आसा त्या मांड म्हणपाचो आख्खी पुराय गांव तुमी म्हणटा आतां 400 आमचे गडे आसा 400 पूण आमचे जे पॉप्युलेशन आसा ते जवळ जवळ 1200 ते 1250 वयर आसा गुळ्या भागांत. हय. एकूय मनीस असो आयज ज्या दिसा आयज आनी फाल्यां मांड म्हणपा दिसा एकूय मनीस बायल जावं दादले जावं भुरगीं जावं ती भायर रावना. ती प्रत्येक सगळी पुराय ह्या आयज मांडार येता आनी जे आमचे जो उत्सव आसा तो प्रत्येक मागीर जेवणाची ह्या 4 दिसांनी जेवणा हें कशें तुमचें अरेंजमेंट आमी जे भायर आमचे जे मेळ वयता ते भायर प्रत्येक गांवांनी आमकां ते जेवण ते रांदता. आनी आमची गांवांक जे मेळ भितर येता तेन्ना आमी जेवण तांकां दिता. म्हणजे इतर भागांतले खोतीगांवचो किंवा आगोंदेचो
त्या सायडीचे बार्शे, लोक आगोंद हे सगळे मेळ येता. एकमेकाचे स्नेहबंधन तुम्ही ह्या जाग्यार करता. हय हय. हय म्हणजे मांड मोठे त्या दिसाक कितें आतां जो प्रोसेस जालो खेळ तो सेम तसो जाता. असो जाता आनी एक थोडो वेगळो जाता. आनी एक थोडो वेगळो जाता. म्हणल्यार ते आमची झाडां बी आमचो जो गुरू म्हणटा. आयज गुळे बागान हो जो शिगमो आयज भायर सरला तुमी देवा कडेन घराणे गेला सगल्यांनी ल्हान थोर बरे भशेन हांगा मांडार येवचें म्हूण हो शिगमो तुमचो आनंदान जावं अशें आमी मागता. तुमकां सगल्यांक धन्यवाद. पर्वता डंगरा फुलला मगरा देवा आमच्या नगरा उत्सव झाला. पर्वता डोंगरा फुलाला मगरा देवा आमच्या नगरा उत्सव झाला. शिणशिणी गागऱ्यो शिणगागऱ्यो गागरे बांधून देव खेळ्या गेले. शिण गागऱ्यो गागरे बांधून देव खेळ्या गेले. मुलका जांडो मालव जरा सिंहासनावर केले निधरा. झंडो मालवजरा सिंहासनावर केले निजरा. गागरे गे केळेला टोपी गे तुका नाचेला. गागरे गे के खेळेला तो प्रे गे तुका नाचयला. आमी आतां आसात फोंडू गांवकार आनी तुलोवेळ जे जावन आसात गुळ्यांतले. गुळ्या जो काणकोणच्यान जो रस्तो येता तो गुळ्या पावता. करमळघाट देंवतरीत गुळ्या पावता आनी ह्या जाग्या वयल्यान जवळ जवळ 2.5 किलोमीटर वयर दोंगराच्या माथ्याचेर ह्या गुळे ह्या भागांतले गांवकार वेळीप हांचे वार्षिक फाल्गून म्हयन्यांत जो शिगमो जाता त्या शिगम्या खातीर नमीक सावन हे नमन चलता. तांच्या ह्या वाड्यार तांच्या ह्या कुटुंबात वेळीप आनी गांवकार ह्या कुटुंबात जवळ जवळ 1,500 लोक आसा. गुळे हो जरी गांव असलो तरी निसर्गान नटलो व्हडलो दोंगर आनी आसा. हांगा ह्या भागांत जर येयलो जाल्यार तुका सगळी थंडकाय मेळटा. वयर जर दोंगरार गेलो हिमालयान वचपाची कांयच गरज ना. थंड हवे खातीर आमी हिमालयान वयता पूण ह्या दोंगरार जर वचत जाल्यार तुका थंय थंड हवा म्हणजे काणकोण सारक्या भागांत सुद्दां गुळे वाठारांत वयर दोंगरार जाची थंय जे वेळीप आनी गांवकार रावता त्या जाग्यार थंड हवेचें ठिकाण आसा. आनी ह्या ठिकाणाचेर तांची गरवय तांचो मान शिगम्याचो मान हे आसा. आज सबंद वेळीप आनी गांवकार ह्या भागांतले लोक जावं तो भुरगो जावं ती बायल जावं ते जाणटेले कोणीच घरान कोण रावना. ते सगळे गरवयचेर वयर वयता. जवळ जवळ 2.5 किलोमीटर चलोन दोंगराचेर वयर वयता. थंय देवाक घराणी घालता. थंय देवा फुड्यान नमन म्हणटा आनी ताजे नंतर थंय ते शिगमोत्सव करता. शिगमो खेळटा. तांच्या पांयान त्या दिसासान जोती जे काडले ते अप टू मल्लिकार्जून जात्रा जाता. जी षष्टीची जात्रा जातली 8 तारखेक तो पर्यंत ते पूर्णपणे शिवराक आसा. वेजिटेबल आसा. खंयच ते खंयचोच मांसाहारी ना म्हूण तांच्या पांयांक चप्पल आसना. हे सगळे भाव जवळ जवळ 400-500 लोक जे तोणयाचो मेळ खेळटा. तांची संस्कृती तांची हे वाड वडिलांची संस्कृती आहा ती संस्कृतीचं ते जतन करता. आनीक एक तांचो एक ग्रूप म्हणजे 2 ग्रूप करता. एक ग्रूप अर्दे भागान वयता. एक ग्रूप ह्या सायडी आगोंद बीन त्या भागान वयता. एक चापोली त्या सारके भागान वयता. मल्लिकार्जून देवा भेटता. अशा ह्या निसर्गरम्य अशा गांवां भितर ह्या लोकांचो आमी तांचो शिगमो गोंयच्या तमाम लोकां मेरेन वयचो. ते कशे रावतात ते कशें कितें करतात ते कसो शिगमो म्हणटा कशें नमन म्हणटा. आतां नमन म्हणटासून तांचो आवाज येना. हाजे खातीर तुल्या कडेन आनी फोंडू कडेन हांवें वेगळे गावन घेतला. ते प्रेक्षकां म्हणजे भाविकां मेरेन पावचें. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमारपंत, काणकोण. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.